आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे अजून सुद्धा कित्याक दिवना आमकां सबसिडी म्हणटा ती पळय भात हे दिता ती भाल्यापार लोक घेऊन खाता म्हणून सांग. भायल्या परत घेवन लोक घेवन खाल म्हण आमी हांवें हाडलो न्हू शेतकारां मातसो पावोन म्हणूया की तुझें नांव कितें? गोविंद सनेम. गोविंद पुतुगावडे. शेत रोयत तूं? हय सगळें कितले रोयत सद्याक शेत? म्हाजे कडेन आतां 1.5 लाख आहा सद्या. 1.5 लाख. पावसा सुद्दां हांवें रोयल्लें. पावसाचें एक टन भात दिल्लें हांवें तें अजून पयशे पावसाक रोयता? पावसाक रोयता? पावसाक रोयता गिमाक रोयता. कितले दिले शेत? कितले दिले भात 1 टन दिल्लें. 1 टन. तुमी शेत हें पावसाक आनी आतां एक आतां रोयता. कितें प्रॉब्लम कितें जाता? प्रॉब्लम म्हणजे आतां आमकां प्रॉब्लम फकत हेका लागून कामेऱ्यां लागून. कामेर मेळना? कामेर मेळना. मानाय? मागीर खंयचे हाडून रोयता आमी. मानाय म्हणटा आमी कितें कर आमी करता. मशिनां वापरतात हय मिशिनां वापरता. आतां ते मिशिनां लागून कितें जाता मिशिनाय बीन ना मरे मागीर हेका हें जाता कमी पडटा. कमी पडटा. आमच्या आतां येते व्हडल्या शेताक एक मिशीन चलता तिकडे. कसले तरेचे भात लायता सद्या? आमी सद्या हेजे हें लायता मरे ज्योती आनी करतात. ही मिशिनाची सबसिडी दिता म्हणून ते मिशिनाची सबसिडी दिता ते सगळे शेतकरी एकटे जावन घेता सबसिडी बी? ना ना तशें फकत साऱ्याची बिलां लावन ती एक घेता. आनी सगळेच घेयना का फकत ते कितें म्हणटा फायदो आहा तुमकां? फायदो दिसता? फायदो दिसता पूण मिशिनां लागून नाका जाता. हेका लागून मिशिनां आनी कामेऱ्यां लागून. मिशिनाचो खर्च? मिशिनां म्हणजे आतां खणपा बीन मिशीन गावना जुप करून काम जायना हां अशें. मशिनांची अडचण. हय मिशिनां अडचण चड.